दुसरो विशय जो इंटरेस्टिंग विशय तो म्हळ्यार खूब गोंयकार आज उलोवपाक लागल्यात की पावर डिपार्टमेंट येवन घरा कडेन घाल्ल्या इन्वर्टरांची ऑडिट करतले म्हणून विशय आयलो जेन्ना एक इन्वर्टराची पावर रिवर्स वचून जेन्ना एका लायनमॅनाचे निधन जालें तेन्ना आनी अकस्मात मागीर ही सगळी कारवाई सुरू जाली पण कितें प्रकरण आनीक आतां सामान्य गोंयकार जाणें इतलीं वर्सां लायटीचो आपा लिपा चालू आसा आज येता फाल्यां वता म्हाका एकट्यान बरो मेसेज घालो आपल्या म्हणपाक लागलो इन्वर्टर डिस्कनेक्ट करपाक प्रॉब्लेम ना फुडल्या आठवड्याक पावस येतलो तेन्ना लायट वचची ना हाची पावर डिपार्टमेंटान गॅरंटी दिवची म्हणून जाल्यार म्हणपाक आपूण डिस्कनेक्ट करता मागीर तुमगे सगळी सुपस्कर पुराय करता रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान म्हणपाक लागलो आपूण सर्टिफिकेट हाडटा मागीर रिइन्स्टॉल करता सगळें करता पूण आपल्या म्हणपाक लागलो एक हमी दिवची पडटली की फुडल्या आठवड्याक जेन्ना पावस येतलो तेन्ना आपल्या लायट वचपाक जायना सो हे प्रकरण कितें तशें ना तें म्हणून विचारलें तुका सांग म्हणून हांव सामान्य गोंयकाराचे विशय लायनमॅन वायरमॅन जे आसात तांचो जीव तितलोच म्हत्वाचो एक्झॅक्टली सो हांव सामान्य गोंयकाराचो प्रश्न कित्याक मांडटा कारण लोकांक दिसता की अरे आपली घरा येवन कोण तरी अकस्मात ऑडिट करतलो सो वॉट इज दीस इशू स्टिफन चीफ इंजिनियर जो आहा स्टिफन त्यांनी सांगलेलें की बिचोले जी घटना घडली ती रिवर्स पावर आयिल्ल्या कारणान जाली सो म्हाका तेन्नाच सगळ्यांक अशें दिसलें की बाबा तशें जर आसात जाल्यार ही म्हणजे अशें म्हणजे केन्नाय घडटा ती डेली घडना ही गजाल ही पयली फावट गोंयांत जाल्ली गजाल सो तेज्या उपरांत असो एक प्रश्न आयलो की सगळे इन्वर्टर जे आसात ते पावर डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर आसपाक जाय किंवा जो कोण विकतलो ताणें तें इन्फॉर्म करपाक जाय जेन्ना पावर शटडावन करतले त्या भागांत कितें दुरुस्ती काम करतले तेन्ना त्या भागांतले इन्वर्टर जे कोण वापरतात तांकां अलर्ट करपाक जाय की तुमी आनीक ते स्टार्ट करूं नाका म्हणून सो हो जो प्रोसिजर आहा न्ही सो म्हाका ही जावपाकूय जाय सेफ्टीच्या नजरेन ही जावपाक जाय ना जाल्यार विनाकारण म्हणजे कोणा तरी भलत्या चुकी खातीर जशें बिचोलेन खंयच्या एका जिमाची एका हेजी सुरू आशिल्ली युनिटाची पावर सुरू आशिल्ली इन्वर्टर आनी ताचो हे एका जीव गेलो न्ही एका वायरमॅनाचो सो हे जावपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता की रजिस्ट्रेशन आणि ताचे जो ऑडिट जावप एक अत्यंत गरजेचें आसा तेतून आनी दुबाव ना कारण कोणाचोच ना कारण पावर डिपार्टमेंटान कितें म्हणटा आमी लोकांक सांगलें रजिस्टर करात लोकांचो रिस्पॉन्स इतलो थंड आसा की आतां आमीच ऑडिट करता म्हणून म्हणजे लोकांकय खबर नासलें त्याच खातीर आज म्हळ्यार ह्या रावंड टेबलाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळूं दी सुयश की हें नक्की कितें आनी आपणें कितें करपाचें सो हो जो प्रश्न आहा की वॉट इज दीस थिंग नाव एक सामान्य गोंयकारान आज कितें करपाचें ह्या पावर हो इतलो गुंतागुंतीचो विशय जाणा हातूंत 2-3 गजाली मोठ्यो म्हणजे ह्या गजाली कडेन आतां सडन 2-3 हे लायनमनाचे किंवा लायन हेल्पराची मर्णां जालीं सरकार जागो जालो ही दुसरी गजाल पूण हाजे पयलीं जी मर्णां जाल्यांत आमी ऑब्जर्व केलां आसतलें खूब कडेन लायन हेल्पर्स वयर गेल्ले कडेन सोंपल्यात रिवर्स करंट आनी तेन्ना केजी कश्यो आयल्यो हांगाच न्ही एकदां पेडण्यां जाला आनी खंय जाला आमी तो लायन बंद करून वयर गेल्लो कोणें तरी केन्ना लायट चालू केली आनी तो पडलो हातूंत 2 गजाली लायनमन आसतना लायन हेल्पर वयर कित्याक चडटा लायन हेल्परान सकयल रावप लायनमॅनान वयर रावप उलटें कित्याक जाता म्हणजे तुमी सरकारी जे जॉब भरतात ते भरतना कोणा भरतात कशें भरतात तांचें स्किलींग पळयतात कोणाचें इन्फ्लुयन्स पळयता की लायन हेल्पर वयर चडटात कसो लायनमॅन सकयल रावन एक गजाल हो इशू आमी हाजे पयलीं न्यूजांनी काडिल्लो दुसरी गजाल लायनीचेर कोण तरी गेल्लो आसतना कोण तरी लायन ऑन करता लायन ऑन करप ही ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान एक तर फ्यूज गेल्लो आसूं जाय जाल्यार कोण तरी तो फ्यूज घालूंक जाय जाल्यार ती ऑन जातली ट्रीप जाल्लो आसल्यार कोण तरी ट्रान्सफॉर्मर काडूंक जाय जाल्यार ती ट्रीप पूण अश्यो गेजी नाशिल्ल्यो सरकार त्या गजालींनी गेलो ना भितर आनी आमी ते दीस हें सुद्दां गजाल जी आसा आमी प्रुडंटाक ते दीस आमी ही न्यूज आयली तेन्ना वी एक्सप्रेस बाबा अशें डेस्कार अशें जावूं शकता फायंड आवट करात प्रुडंटाक आमी तेन्ना हें केलें आनीक त्या इंजिनियराक फोन केलो बाबा रिवर्स करंट हो जेन सेटांतल्यान अथवा UPS हातूंतल्या इन्वर्टरांतल्यान वचूंक शकता अशी केस जाल्या काय कितें आनी तातूंतल्यान मागीर कन्फर्मेशन आयलें दुसरे दीस हो पॉयंट जर आमकां सुचूंक शकता बाबा फाटलीं मर्णां तुमी कॅज्युअली कित्याक घेतलीं खंयच्यान ती पावर ऑन जाल्ल्यान तो पेडणेचो मनीस हाजे पयलीं सोंपिल्लो किंवा दारगळे सोंपिल्लो तो कित्याक सोंपिल्लो हें इन्वेस्टिगेशन जर केल्लें बिचोलचो सोंपचो नाशिल्लो
ह्यो गजाली आतांच घडूना. जेन्नाच्यान 2G आनी ते कोल स्कॅम जालें तेन्नाच्यान कोल प्रोडक्शन इंडियेक बंद जालें, मायन लिजींग बंद जालें कोलाचें. तेन्नाच्यान भारतभर पावर क्रायसीस तयार जाल्यो आनी हो बूम जो आयला अक्रॉस नेशन आसा इन्वर्टर आनी जेनसेट घालपाचो. गोंयची इंडस्ट्री सुद्दां जेनसेट घालूनच जगता, फक्त लोक न्ही. सो लोकांनी तोडून सरकारा आनी सरकाराकय पडून वचूना. तुमी इन्वर्टर बसयता तुमच्या खर्चान, सरकार आपलो सुशेगाद आहा, तोय आपलो सुशेगाद आसा, घरा कडेन लायट मेळटा म्हणून. पूण प्रॉपरली बाबा तो बसयतना 2 गजाली आसा थंय. हाय सर्ज येवन किंवा कितेंय शॉर्ट सर्किट जावन जेन्ना घरांतली लायट वता तेन्ना MCB ट्रीप जाता. ट्रीप जावप म्हणजे तो ओपन जालो. असले वेळार जर इन्वर्टर ऑन जायत तो पावर रिवर्स दिवचो ना बिकॉज इट इज ओपन. पूण जेन्ना शॉर्ट सर्किट नासता किंवा कांय नासतना भायल्यान लायट वता, सर्किट ओपन आसता, ताका थंय रिले घालून आयसोलेशन केलां काय कितें रिवर्स. कारण जेन्ना घरांतली लायट वता तेन्ना पावर जनरेट कोण करता? इन्वर्टराची बॅटरी. बॅटरी इज अ रिवर्स पावर सोर्स. जंयच्यान तो घेता थंय तो पावर दिता. थंय जर रिले आयसोलेशन नासलें तो रिवर्स फ्लो पावर दितलो. सो हें सादें गणीत. हें सरकारान अजून मेरेन केन्ना पळोवना. आतां हांचे तकले आयलां पूण ती प्रकरण इतलें हाता भायर गेलां कारण प्रत्येक घराक ऑलमोस्ट 70-80% घरांनी जो APLाक आसा, जो मनीस APLाक आसा ताज्या घरां इन्वर्टर हें सरकाराच्या हाता भायर गेलां. सो हें जॉयल गोंयकारांनी करप कितें? आतां ह्या 70-80% लोकांचो प्रश्न आहा हो की आमी आतां करप कितें? आमकां हें खबर नाशिल्लें आनी आज अकस्मात म्हणटा की आमी इन्स्पेक्शन करतले, पिनलायज करतले. ही हें जेन्ना जाता तेन्ना आमी करप कितें हो गोंयकारांचो प्रश्न आहा. There are 3 aspects. See, Pramod. One is inverter is completely become a necessity now. कित्याक पावर तुका consistency मेळत ना. 24/7 पावर सोड, uninterrupted पावर सोड. सो लोकांनी अशें चिंतलां की एटलिस्ट टू सेव देमसेल्फ एटलिस्ट इन दी समर हीट नाव आतां विदाउट फॅन चालू. सो point number 1, inverter. Most of the families are relying on inverters. Secondly, the electricity department is not at all serious with this case. I will tell you because this is not the first case. Current reverse मारप आनी शॉक येवप खूब फावटी जाला. आमचें कितें आसा प्रमोद, कोणूय मेलो की ना रोखडेच आमी मागीर जागे जाता आनी अशें करया तशें करया म्हणटा. पयर फावटी ते स्टोन क्वेरीन बुडले, फेन्सिंग करया. गेल्या वर्साक आमी फेन्सिंग करूंक चालू जाल्ले, अजून जावंक ना. आमी लास्ट इयर रिपोर्टिंग करून डिस्कशन सुद्दां केल्लें, अजून जावंक ना. आतां तो बिचोली मेलो, सो तेजे फाटल्यान आतां रिवर्स फ्लो ऑफ करंट इन्वर्टरांचेर आयलें. कशें आतां ज्युनियर इंजिनियर इज सपोज टू मेक सरप्रायज इन्स्पेक्शन एंड सी टू युअर इन्वर्टर वेदर देर इज सम प्रोटोकॉल विच इज फॉलोड. हें कितें? वॉट इज दीस? वाय इज युअर डिपार्टमेंट नॉट एन्श्युअरिंग वेदर इन्वर्टर इज देर फिटेड विथ इन द प्रोटोकॉल. तुम्ही लोड टेस्टिंग करता, तुम्ही लोड चेकिंग करता, तुम्ही कनेक्शन दिवंक येता, तुमचो मिटर रिडर येता बिल दिवपाक एवरी मंथ येता. You can very well check that. Check everything whether or ask them whether you have an inverter and report it back to the department. Correct. And ensure that तुमकां हें करपाची हेंच ना, इंटेंटूच ना. तुम्ही बेश्टे ते करता. जेन्ना एवरी मंथ मनीस तुगेलो बिल दिवपाक येता ताकाच तुमी पळोवपाक लावन तुगेलो डेटा कलेक्ट करपाक शकता. नाव कमिंग बॅक टू सुयशीज पॉयंट, तर हो लायन हेल्पर कसो चोडलो, लायनमॅन कित्याक चोडूना म्हणटा. I have spoken to JAs themselves. They are saying we are awfully short of manpower. Itlo short as a manpower. Actually, if you see, whenever a person goes overhead, there has to be a supervising JE present there. Yeah. But when a JE is holding charge of 2-3 places, how is it possible for him to go across all the places and ensure that? And if he is going to do that, then people will have to be in the dark for a considerable period of time. जावचेच ना practically. So, ह्यो सगळे गजाली मुखार दवरून. नो बट हो प्रश्न आहा की लास्ट प्रश्न पांडुरंग बाब बिफोर आय कंक्लूड इज लोकांचो आनीक प्रश्न आसा की तुमी परत तातूंत भितर सांगतात की फक्त गव्हर्मेंट हे कॉन्ट्रॅक्टर तुमी सर्टिफिकेट हाडा म्हणून तुमचो इन्वर्टर सारको आहा म्हणून. ते म्हणटात प्रॉपर प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराची सर्टिफिकेट कित्याक चलना? प्रत्येकान खंयची गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरा सोदपा धांवपाचें हो लोकांचो दुसरो प्रश्न आहा. सो what are you suggesting to the department right now? जॉयलान एक सजेशन दिलें, तुमचो मनीस येता तेन्नाच पळयात आनी आमकां सांगात.
तुवें सजेशन बेस्ट कारण दर म्हयन्याक बील दिवपा खातीर तुमचो मनीस येता तो मिटर चॅक करता पळय ताणेच ते इन्वर्टर तुज्या घरान आसा काय ना हे चॅक करपाचें सादें आनी तुका एक्स्ट्रा आनी मनीस मॅन पावर घालपाची गरज ना लोकांकूय कामाक लावपाची गरज ना हो बेस्ट ऑप्शन हेणी दिला जयलन पण मागीर तो सारको आसा काय ना हें कशें कळटलें जेन्युइन हांव गोंयकारांचे प्रश्न विचारता पळय सामके गोंयकारांचो जेन्युइन प्रश्न की आतां तूं मिटर रिडर येवन पळयलें तुजेर इन्वर्टर आसा आतां तो सारको आसा काय ना हें कशें कळपाचें काय म्हाका गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरा म्हऱ्या वचूनच सर्टिफिकेट हाडपा हांव प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान हाडपाक शकना मोदी केन्नाय म्हणटा खंयच्याय समस्येक खंय पॉझिटीव पळोवचें हय त्याच खातीर आयला तुजी मनांत आमी कितें करता खंयची समस्या म्हणली की ती समस्या थंयच उरता आनी थंयच्यातल्यान एक एकदां जोडपाची नवी वेवस्था सुरू जाता आमी मिडिया म्हणून कितें करता लोकांचे इश्यू रेज करतात थोडे बाबडे त्या इश्यूनी आपली कमाई सोदीत असतात सो सरकार जर हे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरच म्हणून जर कंपल्शन करता आसत सरकाराचो इंटेंट आय कॅन से क्लियरली प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे दिशेन ना जाणें हें सुत्र सोडलं त्या मनशाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे दिशेन ना तुमकां जेन्युइनली सॉल्व करूं जाय सरळ मिटर रजिस्टर करा मिटर रिडरांक कामां लाया जाय जाल्यार प्रायवेट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा प्रायवेट आसूं एम्पॅनल्ड केल्ले आसा तांकां सांगा वचोन लोकांक तांचे म्हऱ्या वचून चॅक करून घेवं दी सरकारी हाजें जंजाळ तयार करप हें जर कितें फाटी फुडें आसा करेक्ट करून घेवं दी जेन्ना तुमी सांगतात की ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरा म्हऱ्या वचून तुमी चॅक करून घेया म्हणून तेन्ना मागीर पांडुरंग बाब प्रश्न उप्रासतात न्ही